कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। पयली मांद्रे आणि आता थेट प्रियोळ। एमजीचो बालेकिल्लो आशिल्ले प्रियोळात मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान एमजीक अप्रत्यक्ष इशारो दिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या आशीर्वादान देशभर भाजप 100% वाटचाल करीत आसा। गोंयांतूय तेंच चित्र। सहयोगी पक्षांक ल्हव ल्हव सोपयत तांचे अस्तित्व काबार करीत सत्तेचे खुर्ची मेरेन पावप हो भाजपाचो इतिहास। ज्या मोगोचे बोट धरून बीजेपी गोंयांत आयली त्याच मोगोक जाय जाल्यार रावात ना जाल्यार चलात अशी शिटकावणी दिवपा मेरेन सद्याक बीजेपीची मजल। मात अचानक एमजी युती आड मुख्यमंत्री आक्रमक कित्याक जाला? थेट प्रियोळात वचून युती तोडपाची भाशा कित्याक? ह्या फाटल्यान राजकारण कितें? नमस्कार, हांव विश्वनाथ, गोमंतक टीव्हीचे ह्या कार्यावळीत तुमकां येवकार दिता। मांद्र्याक कमळ फुलतलेंच म्हूण गर्जना केले उपरांत मुख्यमंत्र्यान थेट प्रियोळांत भाजपाचे कार्यकर्ता मेळाव्यात मोगोक उद्देशून रावपाचें आसा जाल्यार रावात ना जाल्यार चलात म्हूण जाहीर आव्हान दिलें। फटाशो मारपी खूब जाण येतले, लोकांक भुलोवपी खूब जाण येतले, दुफळी निर्माण करपी खूब जाण आसतले। कार्यकर्तो सतर्क आसपाची गरज आसा। डोल वाजतलो रोखडोच फुडल्या इलेक्शनाचो आनी अशें जालें काय मागीर खूब जाण भाशींग बांदून तयार जातले। म्हणून हांवें पयलींच सांगलां युतीची मान्य ना जाल्यार आतांच तिकेट काडात म्हणून। कितें तें आतां सांगात। हांव ठामपणे सांगता, प्रियोळ मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी कडेच उरतलो। कोणी खंयसरूच आमी मात्तूय कॉम्प्रमायज ना, काडीचेय कॉम्प्रमायज ना। आनी आसत जाल्यार रावात ना जाल्यार चलात हेंय सांगता आसतना हांव कोणाक भिना। मुख्यमंत्र्याच्या या विधानाचेर थळावो आमदार मंत्री आनी ढवळीकाराचो पारंपारीक दुस्मान मंत्री गोविंद गावडेक नेट येवप साहजीक। आपणे 2007 सावन भाजपाच्या फुडाऱ्यांक मोगोक कुशीक काडात म्हूण सल्लो दिल्लो अशें गोविंद आतां परतून नव्यान सांगपाक लागला। मुख्यमंत्र्याचो कालचो हो स्टेटमेंट जो आसा तो एक दा हत्तीचें आंगान बळगें भरपा सारकें आसा। आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्र्याचे खूब मनापासून आभार व्यक्त करता। जो संदेश गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान दिल्लो आसा तो संदेशाचें तंतोतंत काटेकोर पर्यंत पालन जावपाक जाय ह्यावूय मताचो हांवूय आसा। ज्या वेळाचेर मनोहरभाई पर्रीकर ज्या वेळाचेर आनी त्या वेळाचेर आमचे लक्ष्मीकांत सर हे प्रदेशाध्यक्ष आशिल्ले त्या वेळाचेर हांवें सांगिल्लें आशिल्लें की भारतीय जनता पक्ष जर मुखार जर वतलो आणि भारतीय जनता पक्षाक खंयच्याच पक्षाचो हातान हात घालपाची काही गरज ना। हो म्हजो 2007चो स्टेटमेंट आसा। आयजू हांव तेंच उलयतां। हांवें 2017कूय सांगिल्लें, 2022कूय सांगिल्लें आसा। आमकां कोणाची गरज ना। आमी स्वबळाचेर निवडणूक लडोवन परत एकदा सरकाराक घडोवपाक शकता। सद्याक मोगो पक्ष आसा ढवळीकर बंधूंच्या हातांत। तातूंतूय दीपक ढवळीकर आक्रमक आनी रोखडो रिएक्ट जावपी। वर्स 2019 शिरोड्या मतदारसंघातली पोटवेंचणुकेंत दीपक आड बीजेपी आनी तेन्नाचो अपक्ष आमदार मंत्री गोविंदान बरीच ताकद लायिल्ली। मात फकत 60 ते 70 मतांच्या फरकानूच सुभाष शिरोडकराची जैत जाल्ली। आतांय मुख्यमंत्र्याच्या युती आडच्या विधानांचेर दीपक आक्रमक जाल्लो दिश्टी पडटा। 1999 युती तुटिल्ली तेन्ना सुदिना सारके फुडारी निर्माण जाले। आतांय तशें जालें जाल्यार नवे फुडारी जन्माक येतले जे मोगोक फुडें व्हरतले। ह्या पक्षाचेर म्हाळशेचो आनी महालक्ष्मीचो आशीर्वाद आसा अशें दीपक म्हणटा। आम्ही भाजपा बरोबर युती केल्या। केंद्रीय नेते जे आसा त्यांच्या उतरान आम्ही ती केल्या आणि आम्ही उतर दिलं की 5 वर्सां आम्ही भाजपा बरोबर रावत म्हणजे ह्या युतीचो धर्म आम्ही 5 वर्सां पावतलो। न्ही हे सगळें मान्य आहा, तुमी तेंचो विचार मानतात, तुमी तेंचे रावतात, बट मुख्यमंत्री हे अशें जी वक्तव्यां करता ताचेर तुमचें कितें म्हणणें? ते त्यांच्यात अंतर्गत कितें आसा, आमचे आनी मुख्यमंत्र्याचे संबंध बरे आसा एकदम आमच्या संबंधात कांयच बिगाड येवना आनी आमी काय खंय भाजपाक किंवा कोणाकूय दुखोवपाचो प्रश्न करूं ना, प्रयत्न करूं ना। हांव कितें 1-2दा तळवटकर आयिल्लो आनी थंय तेचे बरोबर गेल्लो आणि महिला दिनी एक महिला मेळावा एक आमंत्रणाचेर म्हणून थंय गेलो। म्हणजे मोगो पक्षाचें काम आमी करता सगळी कडेन। 7-8 मतदारसंघात आमचें तशें काम चालू आसा। तशें प्रियोळातूय म्हणजे तुमच्यो हय काम चालू आसा।
ओके. आणि हाचेर आमी कितें घेतले, आमी कितें घेवचे ना, तुमी कितें दितले हाचेर अजून कांय भाश्यच करूं ना कोणी. आणि हो वेळूच न्ही भाश्य करपाचो. बरोबर. आता लोकांचे कामच करपाचो, लोकां एककडे करपाचे समाजाक. कारण बिळा मतदारसंघ एसटी बेज मतदारसंघ. एसटी रिझर्वेशनच पयलीं सगळेच जाण मागता. ते दितले की ना होय अजून विचार चालू आसा. कळ्ळें न्ही. आणि ओव्हरऑल ह्या स्टेटमेंटाचो विचार आज तो आमचे केंद्रीय समितीची डिस्कस जातलो. तुमकां खबर आसा 1999 लास्ट टप्प्या युती तुटली. आणि मडकय तेन्ना हो आशिल्लो कोण श्रीपाद नायक. युती जातली म्हणून आमी राविल्ले. युती तुटली आणि सुदिना सारको एक राजकारणी जन्मात आयलो जो नगो पक्ष घेवन फुडें गेलो 25 वर्सां. फाल्यां युती तर समज लास्ट घटके केन्नाय तुटली जाल्यार तसो मोगो पक्षात आनी कोणीय तरी येतलो वयर. ओके. नवे फुडारी जन्माक येतले म्हणटा तुमी. हय, नवो मोगो फुडारी जन्माक येतलो आणि तो फुडें घेवन वचूं शकता. कारण तांकां म्हाळशेचो आणि महालक्ष्मीचा आशिर्वाद ह्या पक्षाक आसा. म्हणून हो पक्ष आज पर्यंत एका पक्षा चिन्हाचेर आणि सातत्यान विधानसभेत उबो आसा. ओके. सो अशे नवे तयार जावपी लिडर तुमच्या भितर आसात एमजी भितर. जाले 1999 कोणी म्हणिल्ले सुदीन येतलो म्हणून आणि फुडें इतलो व्हरतलो फुडें म्हणून आणि एक संघ रावतलो म्हणून. त्याचे भितर कितले आयले आणि गेले कितले मगो पक्षांतल्यान ते तुमकां खबर आसा इतिहास. ओके. सो तुम्ही वेल प्रिपेर्ड आसात जें कितें जातलें. आमी वेल प्रिपेर्ड आसा. पण आमी कशेय जरी गेले पण आमी बीजेपी बरोबर रावपाच्या तयारीतूच रावल्या. कारण आमकां ह्या देशाचे ह्या गोंयचे नुकसान पळोवपाचें ना. कोणी 2 स्टेटमेंट केले जाल्यार. दुसरे वटेन मोगोचे ज्येष्ठ फुडारी आणि सरकारांत वांटेकार मंत्री सुदीन ढवळीकर मात मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचेर सौम्य जाप दितना दिश्टी पडटात. मांद्रे मुख्यमंत्री उलयल्लो तेन्ना कार्यकर्त्यांक उर्बा दिवपाक तशें उलोवचेच पडटा अशें सुदिनान म्हणिल्लें. प्रियोळा मुख्यमंत्र्यान केल्ल्या विधानाचेर मात सुदिनान म्हत्वाचो मुद्दो काडला. युतीचो निर्णय जाल्लो मोदी, नड्डा आनी फडणवीसांचे शब्दान. जें कितें ते थारायतले ते आपल्याक मान्य आसतलें अशें सुदीन म्हणटा. सगळे ज्या तरेन हें सगळें घडलां हें सगळें माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह आनी ताचे फाटल्यान व्हेरी इम्पॉर्टंट एक आजचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस अशे तिगांनी मेळून त्या वेळार ठरयलें. आज पासून हांव सगळ्यांक मना पासून येता. हांचे भितर कितें डिस्कशन जालां हेंय म्हाका खबर ना. ज्या दिसा माननीय पंतप्रधान, होम मिनिस्टर आणि बाब नड्डा आणि फडणवीस आपूण कितें सांगतले ताचेर म्हाका विश्वास आसतलो आणि ते कर्तव्य आणि त्या कर्तव्याक जाण दवरून मुखार. ह्यो जाल्यो सध्या चालू आशिल्ल्यो राजकीय घडामोडी. मात कांय दिसा फाटीं घडिल्ल्यो कांय घडामोडी तितल्योच म्हत्वाच्यो आसात. मुख्यमंत्र्यान युती आड ही विधानां करचे पयलीं कांय दीस मडकय जाल्ल्या हेल्थ कॅम्पांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सुदीन ढवळीकराची तोंड भरून जाहीर तोखणाय केल्ली. सुदिनाक दिल्लीतूय तितलोच मान आसा. सुदिना सारको फुडारी मेळप हें मडकयच्या लोकांचें भाग्य अशें मंत्री राणे उलयल्लो. आयज सुदीन ढवळीकर सारको म्हाजो एक व्हडलो भाव. आयज तेणी म्हाका ल्हान तुमकां कोणाक खबर ना. तुमी सगळे नवीन यंग दिसता. तुमकां खबर नासतलें ते म्हाजे आनी सुदिनाचें कितें. म्हाका स्कुलाक पावपी तो आमचो फॅमिली सारको मेंबर. तेणी आयुश्य काडलें. आयज तुमकां तेजें सांगता. मडकय मतदारसंघान जायते लोक येतात पण मडकय मतदारसंघान आयज राष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी आनी भारतीय जनता पार्टीची युती कित्याक आहा. ताका जितको मान आमच्या पेक्षा चड मान ताका दिल्ली गावता. कित्याक गावता. आयज तो दुयेंस आसलो तरी बी म्हाका एकट्याकूच खबर आशिल्ली की तो बरो नाशिल्लो म्हणून. आयज तो बरो नाशिल्लो तरी बी तेणी ऑपरेशन करून तेणी काम करपाचें केन्ना सोडूंक ना. तो जेन्ना हॉस्पिटलान आसलो तेजे चल्याक तेणी हांगा दवरलें की लोकां मदीं वचून लोकांची सेवा खंय अडचण लोकां मदीं येवं न्हय. पूण ह्या तरेचे राजनेता आनी ह्या तरेचे नेतृत्व मडकयच्या लोकांक नशीब की सुदीन ढवळीकर तुमचें नेतृत्व करता आनी ह्याच तरेचें नेतृत्व फुडें वयतलें. दुसरे वटेन सभापती रमेश तवडकार आणि मंत्री गोविंद गावडे मदलो सुप्त संघर्ष सगळ्यांक खबर आसा.
गोविंदाचो तो वादग्रस्त व्हायरल ऑडियो तशेंच जाहीर भाशणांनी गोविंदान तवडकाराचेर केल्ले टिकेची पातळी हाचेर तवडकारान थेट प्रियोळात घुसून गोविंदा आड सुरुंग लावपाक सुरू केला. तवडकाराच्या श्रमदामा खाला घरांचे बुन्यादी फातरांक आनी उक्तावणांक मोगोचो आदलो आमदार मंत्री दीपक ढवळीकाराची हजेरी आसता हें म्हत्वाचें. भाजप मोगो युतींतली सुरू जाल्ली धुसपूस हे अंतर्गत राजकारणाचे पडबिंब काय कितें हो प्रस्न. घडिल्ल्या राजकीय घडामोडींचो सिक्वेन्स आनी आतां ताचे सुरू जाल्ले आफ्टर इफेक्ट्स पळयत जाल्यार तरी तशेंच दिसता. गोविंदाचेर कला अकादमीच्या कथीत भ्रष्टाचाराच्या आरोपा वेल्यान गोंयभर रान पेटिल्लें तरी ताका मुख्यमंत्र्यान हालयलो ना. मुख्यमंत्री आनी गोविंदाची फ्रेंडशीप, विश्वजीत ढवळीकाराचो जुनो घराबो आनी तवडकाराची प्रियोळांतली एंट्री ह्या सगळ्या ट्रँगला मदीं भाजप मोगोच्या युतीच्या संवसारात उप्राशिल्लो हो कलह. मात हातूंत विचारात पडला तो सामान्य मतदार. राजकारणी येतले, राजकीय गेमी करून आपले सादोन वतले, मात एसटींग खातीरचे राजकीय आरक्षणाच्या प्रस्नाचें कितें? आमी हांगाच थांबतात. देव बरें करूं. तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.